I-22 Papia Ture Nirbhagya. Papia Ture Nirbhagya, tu papna sanchi, sasnacha sasnang papia, im konan paushi, donani reskai papia, angat do voshi, tu shukonyo geyun papia, so te krivishit, angapap tuchtam pole, tu inte yukte zai, devakelo shira papia, tu shiri poro. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजे भाव भयणीनू, आयज प्राचीत काळाचो पयलो आयतार आनी हातूंतल्यान जेजू सांगाता आमची भावार्थाची यात्रा सुरू जाता. जसो जेजू शुभ वर्तमान परगोटीत गेलो तशेंच आमी आमचे बरे चालीन आमचे बरे करण्यान जेजूचे शुभ वर्तमानाचे गोवाय जावं येता आनी हातूंतल्यान क्रिस्ती जिविताची खुशालकाय दुसऱ्यांकूय वांटूं येता. आयज आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करून प्राचिताच्या मनान ह्या प्राचीत काळांत आमी आमचें जिवीत सुदारून आनी आमचे बऱ्यो करण्यो सोवी देवाचें राज परगोट करूंक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. म्हज्या भाव भयणीनू, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटूं घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनू म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव, आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. Amen. Somia kaklut ko, Somia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, Somia kaklut ko, Somia kaklut ko, प्रार्थुया. सोर पदेदार देवा, वर्सान वरोस दोडवण करून प्राचीत काळ आमी भक्तीन समोरमतांव. तिचे वरवीं जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचो गूट आमी चड आनी चड समजूंक आनी बरे जिणेन ताचो फोल काडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. नोये लागीं आनी ताच्या भुरग्यां लागीं देव असो उलयलो, पळयात, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे फाटल्यान येतोले तुमचे संस्थी लागीं म्हजो करार करता. तशेंच
तुमचे बरोबर आसलोल्या सगल्या रोचना लागीं जावं ती सुकणी गोरवां वासरां आनी खंयचेंय जनावर तारवांतलें भायर सरलां आनी प्रितुमेचेर जियेता तितल्याय लागीं हो म्हजो करार. तुमचे कडेन हांव असो करार करतां. जिवे रोचणेचो परतून कदींच बुट्टेंत नास जावचो ना आनी कदींच बुट्टे वरवीं संवसाराचें गोठ्ठाण जावचें ना. देवान म्हटलें, म्हजे आनी तुमचे मोदें आनी तुमचे बरोबर जियेतल्या सगल्या रोचना लागीं जो हांव सदांकाळ तोखपाचो करार करतां ताची ही आसा खुणां. म्हजे आनी संवसारा मदें स्थापलोल्या कराराची खुणां जावच्याक हांव म्हजें दोंडुबाल कुपांनी घालतलो. जेन्ना प्रितमे वयर हांव कुपां जमयतलों आनी कुपांनी दोंडुबाल दिश्टी पडटलें तेन्ना जो म्हजे आनी तुमचे आनी सगळे तरेचे दर एके जिवे रोचणे मदें करार केल्लो आसा ताचो हांव उगडास करतलों. आनी अशी आनी कदींच उदकाची बुट्टी आसची ना आनी सगळी जिवी रोचना नाटाक जावची नात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुजो वाटो म्हाका ओळखूं दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. तुज्या बोल्यापणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलून व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. भो मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ता सारको निरपराधी आसलो तरी आसतना आमकां देवा सोरशीं पावूंक तो एकूच पावट पातकाक लागून मेलो. पातक्यां खातीर मेलो. मनशा स्वयंबा पोरमोणें ताचो जीव काडलो, पूण ओतम्या पोरमोणें ताका नवो जीव मेळ्ळो. आनी असो तो बोणकुणीन आसलोल्या ओतम्यांक सोडवणीची खबर परगटूंक गेलो. मागा देव आजून सोंसणीकाय दवरून आसलो तेन्ना न्हंय बांदतालो त्या तारवार एक धाकटो 8 जाणांचो समो उदका वरवीं वांटवलो. तेन्नाच हे ओतमे बावार दवरूंक राजी ना जाले. तेन्नाच्यान उदक आतांच्या तुमकां तारण दितलें पवित्र स्नानाची खुणां. तें कुडीचो बायलो मेळ धुवन काडिना, पूण ह्या स्नानान जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं मनीस बऱ्या कालसान देवाक भास दिवन आपणाची भेटवणी करता. हो जेजू स्वर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक, अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आपणा खाल दवरून देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा.
देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून स्नान घेतले उपरांत रोखडोच आत्म्यान ताका ओरोण्यांत धाडलो आनी 40 दीस तो ओरोण्यांत रावलो आनी सोयतान ताका नाडटालो. जनावरां बरोबर थंय तो रावलो आनी देवदूत ताची सेवा करताले. जुआवाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलेक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणींनो, आयज आमी परिक्षा आनी तयारी ह्या विशयांचेर आमी नियाळ करुया. आनी आमी पळयता की परिक्षा हें उतर जेन्ना आमी आयकता खूब जाणांक खोशी भोगता. खूब जाणांक जीव मातसो खासावीस जाता. कित्याक जाय ती तयारी करची पडटा, रातचें लेट न्हिदचें पडटा, सकाळीं बेगीन उठचें पडटा आनी आमी हे आमच्या जिवितांत आमी केलेलें आसा. पूण आयज शुभ वर्तमानांत आमी पळयता तेन्ना एक दुसरे तरेची परिक्षा आसा. आतां जेजू देवाचें राज परगट करचे पयलीं तो 40 दीस ओरोण्यांत सरता आनी थंय आदल्या प्रवाद्यांनी केल्ले भाशेन तो ती रीत चालू दवरता. आतां तुमी घडये विचार करतल्यात 40 दीस कित्याक? 30 दीस बरें जावपाचें न्ही, 1 म्हयनो, पूण 40 दीस कित्याक? आतां 40 हो आंकडो पवित्र पुस्तकांत खूब म्हत्वाचो आसा. कित्याक 40 हो आंकडो चड करून परिक्षा दाखोवपाक वापरता. आनी तशेंच आमी पळयता इस्रायल पोरसां 40 वर्सां ओरोण्यांतल्यान चलून बासलेल्या देशांत वेताना तांची परिक्षा जाता, पूण ती भावार्थान ओसोक जाली. तशेंच आमी पळयता मोजीस सिनाय दोंगरार उपदेश घेवचे आदीं तो 40 दीस उपवास करता. आनी तशेंच आमच्या जिवितांत आमी पळयता आमी केन्ना कितें व्हड काम करचें जाल्यार ताका तयारी लागता. आनी अशेंच जेजू आपले मिनिस्ट्री सुरू करचे पयलीं तो 40 दीस ओरोण्यांत सारता आनी देवाची कृपा ताचेर आसता. तशेंच आमी पळयता पयल्या वाचपांत देव खऱ्या भावार्थ्यांक केन्नाच सोडिना. आमी पळयता की मनीस ताका जेन्ना पावर मेळटा ताका आनीक जाय. आनी आमी तशेंच पळयता की देवान मनशाक सगळें दिल्लें पूण तरी मनीस दादोशी नासलो आनी ह्या खातीर देवान ती बुट्टी हाडली. पूण नोआ तो एक बरो मनीस आसलो, एक भावार्थी आसलो आनी ताच्या खातीर देवान म्हटलें हांव हो संवसार साल्वार करतलो. आनी तशेंच आमी पळयता देव नोआ लागीं कोबलाट करून आपणाचेर पातयेंतल्यान वरवीं देव ह्या फुडें निसणतोण करचो ना आनी जीव काडचो ना असो तो एक करार करता. तशेंच दुसऱ्या वाचपांत सान पावलू नव्या क्रिस्तांवांक सांगता की जायते कश्ट जायते आडकोळी आयल्यारूय आमी देवाचेर विश्वास आनी भावार दवरूंक जाय. आनी तशेंच आमी पळयता की आमच्या जिवितांत केन्ना केन्ना कश्ट येता, केन्ना केन्ना वायट वेळ आसता, तेन्ना आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय. घडयेक त्या काळार मातशें कठीण जाता पूण ही आमची परिक्षा जावन आसा आनी आमचो भावार्थ कितलो घट आसा तेन्ना आमकां कळटा. तशेंच आमी शुभ वर्तमानांत पळयता की जेजू ओरोण्यांत भुकेन आसलो आनी तेन्ना सैतानान अशें म्हटलें आतां हो मातसो वीक आसा, हांव हाका नाडटलो. पूण आमी पळयता की सैतानाक दिसलें की जेजू आपल्याक
आपण्याक एक पयल्या सुवातेर घालतलो, पूण जेजून तशें केलें ना. जेजूक खबर आसलें की देवान ताका कित्याक धाडलेलें तें, आनी ह्या खातीर तो देवाचें राज पुरगोट करूंक गेलो. तशेंच आमी पळयता की जुवांव तो येता आनी जेजूक वाट तयार करता. आनी मागीर आमी पळयता की जेजू सगल्या शारांनी वचून देवाची बरी खबर पुरगोट करता. आनी तशेंच आयज जेजू आमकां आपयता आमच्या बऱ्या कोरण्यांनी आमी शुभ वर्तमान पुरगोट करूंक येता. आनी तशेंच क्रिस्ती जिविताची खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूं येता. तर आयज खेरीतपणी आमी ह्या कृपे खातीर देवा लागीं मागुया की आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट संकोश येता तेन्ना आमी भावार्थ्यान घोट रावन जेजूचेर विश्वास दवरून आनी आमचे सगळे कोश्ट आसा ते ताच्या हातांत घालून देवाची बळ आनी शक्ती आमी मागुया. तशेंच आतां आमी आमची भावार्थाची उचारणी करुया. सोतमानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर वसनारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सोमलो, आंकवार मारे थंय जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवाच्या उजव्याक बसलाय, थंय त्यान जिवे आनी मेल्यांची मजूत करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबे भक्तांचो एकचार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. आतां आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले जिविताचे देखीन आनी शिकवणेन शुभ वर्तमानाचे गवाय जावंक ताचे चाली वरवीं भावार्थ जिवंक यात्रेचे बोल जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोतां तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी कोश्टवतले पोरजेचे हुस्के सोजमूक आनी देवान सृश्टी लागीं केल्लो करार सोगले गंभीरतायेन पाळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोतां तुका. ह्या प्राचीत काळांत आमी धाकट्या वस्तूंनी आमकां उणें करूंक शिकूंक आनी हे तरेन साद्या प्राचिता वरवीं जेजूच्या कोश्टाचे बोळ अणभव पावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोतां तुका. जेजून ताळण्याचेर झुजून देंवचाराक हारायलो आनी आपल्या भावार्थाचें बोळ पोलक्या वस्तूंक बुलोनात असलें म्हूण दाखयलें. आमी अशींच भावार्थान मजबूत जावंक आनी बुलोवतल्या वस्तूंक लोबदोन खऱ्या देवाक सांडिना जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोतां तुका. आमची खाजगी मागणी आतां आमी देवा मुखार मांडुया.
जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे कोताक तुका. सोम्या जेजू, ही थोडी मागणी आतां आमी तुमचे मुखार दवरलेले आसा. आमच्या काळजांत आनी मनांत जायती मागणी आसा, ती तूं आयकून घे. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Amen. C42, page 46, उतर म्हज्या देवाचे. उतर म्हज्या देवाचे, काळजांत कोचून दवरता, अर्पण म्हज्या जिवाचे, बापाक भक्तीन उबारता. उतर म्हज्या देवाचे, म्हाका जागयता हालयता, अर्पण म्हज्या जिवाचे, बापाक वाकांता विनयता. उतर म्हज्या देवाचे, क्रिस्ती कुटुंब nossorta, अर्पण म्हज्या जिवाचे, इनोसोनी दिरायता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बोव दोयाल बापा, जेजूचे 40 दिसाच्या उपासाचो उगडास करून आमी प्राचीत कालाची दोणभोण सुरू केल्या. ती आतां जी बदलच्या खोऱ्या मनान आनी तुका समर्पितांव. शेवट पर्यंत ती सांबाळूंक आनी अशें नवी रचना कशी पास्काची परब संबरंबूंक आमची कुडीक आनी ओतम्याक गोठाय दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपदेदारा आनी सासणाच्या देवाक, सोरकाळी आनी सोल्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितोळ काळजान पास्काचो गूट संतोसान संबोरबूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा हो काळ दिता. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोसताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिलां आनी आमी समोरवतांव. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळोंक, तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं ओदीक संबोरून करता. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीचे सोर दोल बरा सांगाती आमी तुजी स्तुती निरंतरीन गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरूमची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हजे रोगताची काल्स, नव्या आनी सोंसणीक कोराचे हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. Somia Jesu tuže moronami somorom ta, tuže puno জীবন ami orgota, tuja jeniam ami otveta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोलां आम्हा समस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमचे गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवंत जुजे, बागेवंत दोर्बदुता आनी सोर काळी तुका मानवतल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणेंच शिकयलेले प्रार्थन आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कर म्हूण ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. मोगाल जेजू यो तूं यो. D31, page 64. Moga Jesu yo tung yo, Baba boiling bitung yo. Moga Jesu yo tung yo, Baba boiling bitung yo. Kalsanam
प्रार्थुया. सोरेस्परा आमच्या बापा, ह्या सोर्गींच्या उण्या वरवीं भावार तीर जाता, बोरवासो वाडटा आनी मोग पेट्टा. त्याच उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केली, तर जिव्या आनी खोऱ्या उंड्यांत जेजू क्रिस्ताक ओदीक आमी बुकेतांव. आनी तुज्या थोंडोल्यांक दर एका संबंद आनी जिवंक निर्मी म्हूण मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर लिंडसे लोबो ताणें हें मीस पेटयलेलें आसा आनी प्रवचन केलेलें आसा. तेच आमकां हे मिडियाचे सगळो वावर करून यूट्यूबाचेर घालतात ते, आनी ताचे बरोबर वावुरतात ते मॅथ्यू आनी यान बाकीची. देव बरें करूं म्हणटा फाबियोलाक, कित्याक ते हांगसर एकूच मीस न्हय 2 मिसां हांगसर आमकां 2 मिसांनी मदत करता. ताका देव बरें करूं म्हणटा. जीं कोण वाचपाक वतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आतां तुमी वाचपां म्हणल्यार हितून घेतात, घरा वाचतात आनी हांगसर येवन बरे भशेन परगोडटात देवाचें उतर. तें आमकां सगळ्या जाणांक मानलेलें आसा आनी हांगसरूच न्हय आख्ख्या संवसाराक. कित्याक हे मीस हांगसरूच न्हय आख्ख्या संवसाराक लोक भाग घेतात. तर तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आख्ख्या संवसारांत जो लोक भाग घेता तांकांय. तुमी आमचे पासत मागात, आमी तुमचे पासत मागता. थोडी आतां कळवण्यो आसात. आयज आमची आख्खी डिओसीस पांय वाटेन सांकवाळे वेतात वो गेलेलीं आसात. थंयसर मीस जालेलें आसा. कित्याक गेलीं तीं? हे भाशेन ही धोणवण करच्याक, सगळ्यां पासत मागच्याक आनी एकामेकाक हे भाशेन हे धोणवणींत पिराचीत काळाचे तेंको दिवच्याक. फुडल्या आयतारा दीस होली चायल्डहूड म्हणून आमी भुरग्यां पासत मागता. तर तें कलेक्शनूय त्याच पासत आसतलें. हांगसर आमी सकाळची 5 पवित्र बुजोवन दवरता सकाळीं उठून. कित्याक हो सॅक्रिफायस कोत्ता? मागता लोकां पासत. आनी लोकूय ह्या बुजवणेंत सकाळीं उठून घरांत रावन भाग घेतात. खूब लोक भाग घेतात. तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. मागीर 6 मीस आसता आमचे. 6 मीस इंग्लीश भाशेन सकाळचें जाता. ताका म्हण हितून आमी लोकांक घेना, हांगसरूच एकदम बेगीन उठून येवचें पडटा, पूण ताका लागून घेनात आमी. पूण आयताराचें आमी पवित्र बुजवण 5 न्हय 6 घेता. कित्याक थोडे रेस्ट घेवंक जाता लोकांक, म्हणून ताका लागून आमी 6 घेता. मिसां आमची आयताराची 3 सकाळची आमचे भाशेन आसतात 7, 8 आनी 9, आनी इंग्लीश भाशेन 10-15 4 मिसां आसतात. कुरपेची नोयनां मार्साचे 4 ते 12 आसतलीं. कुरपेची नोयनां ही कित्याक लागून नोयनां स्टार्ट जाली? एक नोयन नोव्हेंबराचे 4 ते 2 तारखेर फेस्त. हें कशें उपजवलें? कित्याक लागून म्हूण केलें तें? हें सायबानूच एका आमचे जेजुईट पाद्रीक 31 वर्सांचो आमचो फादर लिंडसे आसा त्या भाशेन भुरगोच आसलेलो. तो इतालियाक नापोली म्हणटा पळय थंयसर आमचे इगोर्जेंत वावुरतालो सगळें ठापटीप करच्याक. 1633 वर्सां एकलो वयर हातोडी घेवन वावुरतालो. हातोडीच सुटली हातांतली आनी हो सकल फादर आसलेलो ताचेर माथ्यार ती आपटवली, निणवलो, थंयसर बेशूद जालो. डिसेंबराचे 12 तारखेर मोत्ता म्हणून ते सगळे जाण ताचे पासत मागताले. 4 जानेवारीचो मोत्ता म्हणून ताका सोंतसांव लायले. पूण त्या उपरांत ते सांगेक साहेब ताका दिश्टी पडलो, गोंयचो साहेब, आनी ताका सांगलें तूं मरचो नाय, 2 वर्सांनी तूं मार्तीर जपानाक जातलोय. पूण हें कुरपेच्या नोयेन स्टार्ट कर. आनी ह्या कुरपेच्या नोयेनांत कित्याक हो टायमूय पिराचिताचो न्हय, प्राचीत काळाचो, तो तुमी तांकां सगळ्या जाणांक सांगात की ताणें कुमसाराक वचूंक जाय
मिसान भाग हे 9 दिसांक घेवंक जाय आनी हांव तांचे पासत मागतलोच आनी तांकां सुटका दितलोच आनी तांचें जिवीत बरें करून काडूंक हांवूय वावुरतलों. हे भाशेन तो जिवंत कसो जालो म्हणून एकदम भारी आख्ख्या युरोपाक हें नोयेन स्टार्ट जालें आनी आख्ख्या संवसाराक तें म्हणल्यार हितून जेजुट पाद्रींक लागून तें पसरलें. म्हणून हांगसरूय तें खूब व्हडा भक्तीन चलता, खूब लोक येता आनी हाका लागून आमी मातशी बंदोबस्त केलेली आसा. हे पासीस आमी तयार केल्या. हे पासीस रंगीत आसा. ब्लू 6 मिसाक, हे पिंक पळय आसा तो 7 मिसाक, ग्रीन 8 मिसाक आनी सांगे 4:30 ऑरेंज आसा. म्हणटच ह्या पासाचेर तुमी म्हणना हितून एकाच मिसाक येतात म्हणजे तो टायम तुमचो आसता कित्याक तुमकां त्या वेळार येवंक जाता म्हणून. म्हणटच तुमकां जर 6 मिसाक येवंक जाय, सद्दां येवंक जाय जाल्यार हांगसर बरोवंक जाय सद्दां म्हणून आनी तिचो सांगूंक जाय. तिचो तुमच्यान कावंटराचेर हे पासीस घेवंक जाता. ताका सिरियल नंबर आसतलो म्हणजे 6 मिसाक 7 मिसाक 1 2 3 4 5 ते भाशेन तुमचें नांव बरोवंक जाय, कोण घेता ताका ताचो नंबर बरोवंक जाय आनी हिंच्या दिसा वॅलिड आहा. सद्दांच येवंक जाय जाल्यार सद्दां म्हूण बरयात आनी हांगसर आनीक 6 जाणांक तुमच्यान हाडूंक जाता. सगळे मेन 7 जाणांक. कित्याक लागून पाय माय भुरगीं आसतात, मागीर जाणटेलीं आसतात. ताका लागून आमी म्हणलें 6 जाणांक धरून तुमच्यान सांगूंक जाता आमी 6 जाणां येतल्या ना म्हणून. त्या प्रमाणे आमच्यान हांगसर बंदोबस्त करूंक जाता. कितली फीट जाता पळय ती. घरचीं आसलीं जाल्यार बरोबर बसोंक जाता, पूण भायलीं आसलीं जाल्यार दुसरीं ताका एक बसोवचें पडटा. तें आमी गायडलायन्स आजून फॉलो करता म्हणटच तें तुमच्यान मनांत दवरूंक जाता. मिसांक कशे भाशेन आसतली त्या दिसांनी 5 पवित्र बुजवण, 6 इंग्लीश भाशेन सगळ्यांनी येवंक जाता, 7 8 आनी मागीर 4:30 सांगे हांगसर रावंक जावचें ना. ताका लागून आमी 4:30 बंद करता कित्याक MH गायडन्साक लागून आनी हांगसर आतां खूब वावर चलता. त्या वावराक लागून हांगसर रावंकूय जायना. आतां ह्या दिसांनी म्हणजे 4 ते 12 तुमच्यान वॉट्सॅपाचेर आमकां मॅसेज धाडूंक जायना कित्याक इतलीं जाणां आसतलीं आमकां गोंदळ जातलो. आमचीं दुसरीं कामां आसात मागीर ताच्या फाटल्यानूच बसचें पडटलें. हाका लागून हे सोंपेपणी आमकां ते सुटावो करूंक तुमकां पासीस केलेले आसात. पवित्र बेरेस्तार, सुक्रार आनी इस्टर हांगसर सेवा धर्म आसतलो, लिटर्जी आसतली, सर्विसीस आसतल्यो. ते मागीर आमी सांगतले तुमकां आनी ताकाय पासीस आसतले कित्याक एकाच दिसाक न्ही तितलोच लोक घेवंक जाता आमच्यान. पूण हांगसर मिसां इंग्लीश भाशेन, सगळीं मिसां इंग्लीश भाशेन. आदीं आमी करिनासलेले कित्याक आमकां परवानगी दिवंक नासलेली. आतां हांगसर इंग्लिशीन करूंक जाता, ते सायडीन आमचे भाशेन करूंक जाता. ताका लागून ही परवानगी आमकां दिलेली आसा. 6 मार्चाचे सायबाच्या कॉपेलान 10 वरांचेर मीस जातलें. म्हणटच त्या दिसा 5 बुजवण, 6 इंग्लीश भाशेन, 7 8 10 थिंचो 10 मीस जातलें. सायबा सांतिनासाक हो फाटल्यान आहा तो सांतिनास, ताका 85 वर्सां बोत्तात. तोय संवसारी मनीस आसलेलो. ताका एक ते कॅनन बॉल ताच्या पांयाक लागलो, तो पडलो आनी ते मेरेसान ताचें देवान परिवर्तन केलें आनी तो जेजूचो पाटलाव करूंक लागलो. आनी ताचे उद्देशी इतलें संवसाराक बरेंपण जालेलें आसा. ह्या दिसांनी आनी फुडें आमी तुमकां खूब सांगतलें ताच्या जिविताचेर आनी ताचे मूल्य इतले बरे आसात. आख्खे मॅनेजमेंट ताचेर आदारलेले आसा. तर हे कॅलेंडर्स आमी छापलेले आसात तुमच्यान, थंयसर भायर घेवंक जाता जाय जाल्यार. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोडपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात
क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार पेज 88 F7 जेजूक आमचे मोदें दवरून जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवून चलयो आमी पोतून करा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवून चलयो आमी पोतून करा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेजू चलो मोगाक